नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे मुख्य खबरो. अस्नोटी ग्रामपंचायत व्याप्तीत रस्तो नादुरुस्ती जावन रुग्णांक खुर्चेर उबारून हाडची परिस्थिती. दांडेलीच्या कोगिलबंद वार्डात रस्त्यार फिरू लागले होड आकाराचे मानगे. चित्ताकुला ग्रामपंचायत पीडीओ आणि अध्यक्षान दिल्ल्या वैयक्तिक आश्वासनाची पूर्तता. काणकोळ मासळे मार्केटाकडे रात्री भितर उभारिल्ले गाडे पालिकेन केले जमीन दोस्त. आतपळ्या सविस्तर खबरो. अस्नोटी ग्रामपंचायत व्याप्तीत रस्तो नादुरुस्ती जावन रुग्णांक खुर्चेर उबारून हाडची परिस्थिती. कारवार तालुक्याच्या अस्नोटी ग्रामपंचायत व्याप्तीत मध्यवाड्याच्या चिकबळो या वाड्यार सुमार 30 वर्सां पयलीं केल्ल्या कच्च्या रस्त्याक अजूनही ग्रामपंचायतीन म्हणा किंवा प्रशासनान परत दोळे उक्तीकन पळयले ना अशे मध्यवाडा निवासी श्री आनंद विनायक साळुंके हेमी आरोप केला. चिकबळ्यावयली निवासी 80 वर्षाची वृद्ध महिला सुमन साळुंके हेमका आस्पत्रेत उपचारा व्हरसाटीर रस्त्याची व्यवस्था ना जावन खुर्चेर बसोवन वाहनाकडे परत हाडची परिस्थिती येयली. गेल्ल्या कित्येक वर्सांच्यान अस्नोटी ग्रामपंचायतीक विनंती करतेर आसात, पण ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यान किंवा अध्यक्ष सदस्यान या रस्त्याबद्दल काहीच क्रम घेयला ना अशें तेमी म्हणले. गेल्ल्या थोड्या वर्सां पयलीं कोंकण रेल्वेचें काम चलतना त्या चिकबळ्यावेल्या लोकांन कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन सांगून थोडी त्या रस्त्यार माती घालून घेयली. तेच नंतर तो रस्तो तसोच उरलो. हो रस्तो मड्डामकी ते चिकबळो असो आसून या रस्त्यावेल्यान वचून 3-4 जाग्यार रयत आपली जमीन सागवळ करताले. या रस्त्याची दुर्दशा पळयल्यार बेस्ट पंचायत म्हणून मेळिल्ल्या अस्नोटी ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत अशें घडतले अशें दिसना. आता तरी संबंधितान या रस्त्याची दुरुस्ती करून या रस्त्यार वाहनां आनी सार्वजनिकांक येवं वचूं मेळचे अशी व्यवस्था करची म्हूण थंयच्या रहिवाशांनी सरकारा कडेन मागणी आसा. चिकबळ्या वयली कारवार तालुक्याच्या अस्नोटी ग्रामाच्या मध्यवाडा चिकबळ्या वयली ही परिस्थिती हिंगा ब्रिटिशा काळांतल्यान हे लोक रावतात आणि ह्या बायल मनशाल्या घरातलो बाळकृष्ण पुरुषोत्तम साळुंके ताका तेन्ना राव बहादूर म्हणून डिग्री दिल्ली ब्रिटिशान आणि तेंगेली ह्या 80 वर्ष बायलेची ही परिस्थिती जाला. हो कारवार तालुक्याचो अस्नोटी हो गांव हिंगा मध्यवाडाच्या लागीं चिकबळा हिंगा मड्डामकी टू चिकबळा येवचो रोड गेल्ल्या 30 वर्सां फाटीं विनायक गणपा साळुंकेन हो कन्न घेतिलो. कित्याक त्या रोडान वर्षाक शेत करतल्याक रामागजीन शेत करतल्याक तशेंच रेल्वे स्टेशनाक सुद्दां वचूंक हो लागीं म्हणून घेवन हो रोड करून घेतिलो. जाल्यार तेजे नंतर खंयच्याच प्रशासनान ह्या रोडाचेर लक्ष दिलें ना. आमी पंचायतीक खूब फावटी रिक्वेस्ट केले जाल्यार पंचायती इतले वर्ष केन्ना केलें ना, तेजेर लक्ष बीर दिलें ना. तेन्ना गेल्ल्या वर्साक मड्डामच्यातल्यान भितर सरचे कडेन थोडेशें तेमी काम केल्लें आसा. तेन्ना तरी हांव पंचायती कडेन रिक्वेस्ट करता, तशेंच दुसऱ्या प्रशासना कडेन रिक्वेस्ट करता की जास्तीत जास्त लक्ष घालून हो रोड करून दिवचो. हिंगा भुरगीं आशिल्लीं, ल्हान ल्हान भुरगीं स्कुलाक वयतालीं जाल्यार त्या पावसाक तेमकां उदकांतल्यान वयचें पडलें. तेंगेले युनिफॉर्म भिजू लागले, तेमची बुकां भिजू लागली. तेन्ना हेंच्यान घरां तशीच सोडून तेमी दुसरे कडेन घरां बांदून घेवन वयची परिस्थिती येयली. ही परिस्थिती हेजे फुडें येवनी आनी खंय हांवें आयकल्लो कितें काय म्हणल्यार आदिवासी लोक कोणाक शीक जाले जाल्यार कांबळीत घालून व्हरतात. जाल्यार आज ह्या कर्नाटक गव्हर्मेंटान हे सन्मान केल्ली, प्रशस्ती दिल्ली ही पंचायतीच्या एरियान जर अशें जाता जाल्यार दुसऱ्या गांवांत कितें जातलें हें तुमीच पळयचें. चित्ताकुला ग्रामपंचायत पीडीओ आणि अध्यक्षान दिल्ल्या वैयक्तिक आश्वासनाची पूर्तता केली. कारवार तालुक्याच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीत सोनारवाडा हिंगा गेल्ल्या 3-4 दिवसां पयलीं संध्या रायकर हेमगेल घराचेर माडाची चुरतपण छप्पर म्हूण हानी जाला म्हूण व्हिडिओ व्हायरल जाल्यानंतर ग्रामपंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीडीओ, शानभोग, तहसीलदार हेमी स्थळाक भेट दिवन परीक्षण केले. ते नंतर कळले की जागो तेमगेल्या नावाचेर नोंद जालो ना म्हूण. तशें जाल्यार सरकारी मदत मेळची शक्य ना तशें म्हूण कळटरेत मानवीय दृश्टीन तेमकां
वैयक्तिक मदत करची अशें आश्वासन अध्यक्षान दिले आणि आज त्या कुटुंबाक दिल्ली उतराप्रमाणे तेमगेर घर वचून PDO, शानभोग, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि वार्ड सदस्य सगळ्यान मेळून सहकार्याच्या दृष्टीन अल्युमिनियम शीट्स, सिमेंटाचे दार, सिमेंटाची फ्रेम तशेंच रासन किट दिवन आपली मानवीयता दाखयली. छप्पराची शिटा बसयली. बाकी सगळे दुरुस्तीचे काम फाल्यां जातले. आता हे कुटुंब आनंदान आणि सुखान त्या घरात राहू शकतले. या गरीब कुटुंबाला आशीर्वाद सदांच या ग्रामपंचायत PDO, शानभोग, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि वार्ड सदस्य मेळटले आणि या सगळ्याक आपल्याला ग्रामपंचायत क्षेत्रात अभिवृद्धीची काम करूंक आणि स्फूर्ती मेळटली हितून संशय ना. लास्ट टाइम आम्ही जे सोनारवाडा ते सगळ्या रायकराल घरा घेतले ते प्रॉब्लेम जाले पळय नान कोण ते नळी बी डॅमेज जावन घरा डॅमेज जाले आसले. आम्ही काल वचून घेवन PDO सर, हांव, उपाध्यक्ष, शानभोग आनी वॉर्ड मेंबरान सगळे जाणां मेळून आमी वचून ताका एल्युमिनियम शीट्स, सिमेंट डोर आनी सिमेंट फ्रेम दिवन तशेंच फूड किट बी दिला. आनीक वॉर्ड मेंबरान सांगला की जाता तितले बेगीन तेगेलें काम कंप्लीट करून येवन ताका रावचे सारके कसले प्रॉब्लेम जावचे न्ही अशें ते बेगीन काम कंप्लीट करूंक सांगलें आसा. दांडेलीच्या कोगिलबंद वार्डात रस्त्यार होड आकाराचे मानगे. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या दांडेलीच्या काळी न्हंयच्या खडींतल्यान आज एक होड आकाराचे मगर म्हणल्यार मानगे दांडेलीच्या कोगिलबंद या वार्डात येवन रस्त्यावयल्यान वॉकिंगा येयल्या प्रमाणे बिनधास्त फिरूं लागले. साधारण हे मानगे 7 फूट लांबेचे आशिल्ले. हे पळोवन त्या प्रदेशातले लोक भिवून गेले. कदाचित तेणी कोणाचेर हल्लो केल्यार कितें अनाहूत घडूं शकता म्हूण. काही लोकांनी या मानगाच्या फुडल्यान फाटल्यान वचून मोबायलाचे व्हिडिओ करून शेअर करूं सुरू केले. नंतर ही खबर अरण्य खात्याक दिली. अरण्य खात्याचे संबंधित कर्मचारी येवन मानग्याक धरून सुरक्षीत परत काळीत न्हंय सोडले. बेकायदेशीर बांधिले 2 गाडे काणकोण पालिकेन मोडले. काणकोण मासळी मार्केटा लागीं रात्री भितर उबारिल्ले 2 बेकायदेशीर गाडे काणकोण पालिकेन आज JCBच्या सहाय्यान मोडून काडले. गाडी उबारिल्ले व्यक्ती मात्र त्या जाग्यार दावा करसाठी मुखार सुद्धा येयले ना. काणकोण नगरपालिकेच्या भाजी आणि मासळी मार्केटाच्या मोकळ्या जागेत गेल्ल्या सोमाराक रातोरात 2 गाडे पत्र्याचो वापर करून एकमेकां लागून उबे केले. ह्या प्रकारान खडबडून जागे जाल्ल्या काणकोण पोलीस प्रशासनान चावडी बाजारात ज्या ज्या जाग्यार ह्या प्रकार हातगाडी उबारिल्ले आसात त्या सगळ्या गाड्यांचे सर्वेक्षण केल्यानंतर बेकायदेशीर बांधिल्ले गाडी काडची सूचना काणकोण पालिकेचे मुखाधिकारी उदय प्रभू देसाई हेमी आज संबंधित हातगाडेकाराक केली. त्याप्रमाणे बहुतेक हातगाडे आज सांजे स्वतः जाऊन बांधून काढले. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.